आज खंय तरी तुमची ग्रामसभा आसलेली, कितें आसले मुद्दे? ग्रामसभे ह्यात आमगेलें कितें जालें, लोकल सोल्युशन आमी जनरल बॉडी जे प्रश्न येयल्ले ते सॉल्व करपाचें आमगें काम आसलें. खंय तरी एक प्रश्न येयलो की स्विमींग पूल भरपूर वाडल्या खंय तुमचे पंचायतीक, तेजेर कितें म्हणणें आसा तुमचें? जे आमी कायदेशीर जे कोणी हे पेपर वर्क केला तेका आमी ते लायसन आमी एकाच दिला, हो आमगेलो योगेश म्हणटा की एक हें दिला, तेगे एक आसा आनी हे कोण आसा ते आमकां कांय खबर ना कोणाक कितें आसा ते. खंय तरी आनी एक विशय येयलो की तुमची पंचायती एक मेगा प्रोजेक्ट येता खंय आनी खंय तरी तुमच्या हातून नदरे येयलो ना पूण लोकांनी खंय तरी इशू रेज केलो, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? आतां लोकांनी इश्यू केलो, आमी तो आतां मेगा प्रोजेक्ट जाल्यार आतां आमी पळोवन वयता न्हू ते, आमी कितें स्टाफ आहा ते सगळे वचोन पळोवन हें करतले. खंय तरी तुमी स्टॉप ऑर्डर काडटले. स्टॉप ऑर्डर काडटले. दुसरो विशय आसा तो पेडामळार जो EHN कितें घरा नंबर दिल्या खंय तरी इलिगल जावं कितें अशें म्हणून तेंच्यांनी खंय तरी इशू रेज केलो. ना 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 इल्लिगल अशें म्हणून ते गव्हर्मेंटान जे आमकां हेचे नंबर सगळे आमकां टॅक्सा लागून पळय हें करपा लागले हेचे नंबर तेच आमी घेतल्या, कोणा कायदेशीर आहा ते घेतल्या. दुसरो विशय म्हण गार्बेजीचो हो तुमकां सदांच पंचायती येयल्ले दिसा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कितें आजून तरी तेजें नियंत्रण जावं कांय हें जायना. आतां तरी तुमी कितें तरी गार्बेजी आतां पळय आमचे कडेन हें नासलें, आमी आतां वाटेर दवरले ते वयर हांगा दवरताले, कार्यामळ म्हणटा दवरताले ते आतां आमगे गार्बेजी पळय आतां हें मारलें आहा तितून आतां आमी घालपाक गार्बेज तेणें आमकां परमिशन दिलें, फक्त आमगे इनोग्रेशन दाबावलो तेजें. दुसरो विशय म्हणल्यार आतां आमी कितली वर्सांचें पळयलें लायटीचो इशू. प्रत्येक जाण तुमगे ग्रामसभे येयल्ले खेपे आमकां सांगता की लायट परत वयता म्हणून. वा आजून तरी सुटावो हेजेर जायना. सांज जाली की लायट वयता, सांज जाली हो केबल घातलेल्याक फॉल्ट हो चड, तरी कारण खांब्याचेर आमगे हें प्रॉब्लेम जायनासलें. जेन्ना केबल घातलो पळय हो तो सतीमार एक केबल मरे ओडून मेल्लो, ते ओडून मेले ते परत सतीमारच धांवता ते परत सतीमार धांवता त्या केबला फॉल्ट म्हणून सांगता. सो आतां तुमी न्यूच सरपंच जाल्ले आसा, सो हे जे कितें विशय आयज ग्रामसभे येयल्या खंय तरी तेजेर तोडगो काडपाक पळयता तुमी? हांव आतां तोडगो म्हळ्यार कितें आतां हें आतां घेतलो पळय आमी सगळे मेंबर आनी जेई आनी एक लायनमॅन घेवन आमी अशें भोंवतले, खंय खंय वायरी सकयल आहा त्यो हें आहा त्यो हें करपा लागून आमी भोंवतले, नाल्यार तें जावपा ना. आतां कोण पळय घरा कडेन लायट ओडपा दिलें जाल्यार तुगे तूं सपोर्टर घालता जाल्यार कोण दिना. लोकांले म्हणून समजोवपा जाय, सपोर्टर पयलीं आसलो तो क्रॉस कनेक्शनाक घालूंक शकना न्हू. ते जेई कितें म्हणटा ते एक लायनीच घालपाचें, तेजेर घालपा आमी. आतां परत आमी जेई आनी तेगे लायनमॅन जो कोण आहा तेका आमी घेवन भोंवतले, जाल्यार ते बरोबर इशू जावपा ना. आनी ह्यो लायटी काडून दवरली हें आसा सकयल देवली आसा त्यो आमी हें करतले, सारकी ओडपा लायता तेका. दुसरो एक विशय आसा म्हणल्यार आमी मलकांनी पळयले जाता तितले ST कम्युनिटीचे लोक आसा, पूण खंय तरी ज्यो साधन सुविधा आसा त्यो खंय तरी तांकां अजून पुरवल्यो जाल्यो ना. कारण म्हळ्यार एक ग्रावंड पळया, एक जीम पळया, ज्यो ज्यो साधन सुविधा जाय त्यो आजून तरी तांकां मेळना. आनी खंय तरी एक STचोच एक तुमचो लिडर तोय खंय तरी मिनिस्टर आसा, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावं बाकी वटेच्यान, पूण खंय तरी ST लोकांचो अन्याय जास्त दिसता तुका? हय अन्याय. आमी ताका 2 फावटी हें केलें, ग्रावंड मार्कींग आनी ते पोल फिक्स पोल घालपा आमी हें केलें, लेटर केल्लें, पूण आज पर्यंत आमकां ते पोल आनी मार्कींग जालें ना. आनी जिमाक थोडी कमी सामान उरपा ते आजून घालूं ना इतलें. आनी हें खरें म्हळ्यार मेन म्हळ्यार आमगे मार्कींग जालें जाल्यार ग्रावंडाचेर आमगे टुर्नामेंट जातलो तो आमगे हे भुरग्यांलो जातलो अशें म्हाका दिसता. हेका लागून फुटबॉला टुर्नामेंट हेका लागून तुमी मुखार कितें आतां स्टेप बीन घेतले? आतां आमी डायरेक्ट हेजे फुडें मिनिस्टरा फुडें वचपाचें, स्पोर्ट्सा ते आमकां मार्कींग करून दी आनी हें करपा म्हणून तेजे फुडें आमी वयतले रिक्वेस्ट करपाक. पूण खंय तरी अशें दिसता की बाबा हो अन्याय आसता आजून तरी काबार जायना. खंय तरी बाकीचे पळय आमी बारीक पंचायत बारीक मनीस, लोक आमकां ब्लेम करता, तुमी आजून इतलीं वर्सां जालीं आमच्यान तुमच्यान कांय करून जालें ना अशें म्हणटा. हो प्रश्न ना, आमी तांकां लेटर केल्ली पूण आज पर्यंत जालें ना न्हू. खंय तरी आमदार तुमचो आसा, मिनिस्टर तुमचो आसा STचो आसा जर, आनी CM तुमचो आसा, तरी ही कामां जायना. कित्याक तरी जायना? कितें राग दोश कितें आसा? राग कांयच ना. हांव आमदारा फुडें पयर वचून येयला, आमदारान म्हागे कितें आसा ते कामां सगळीं करता म्हणून सांगल्या, आनी हांव हो आमदारा पयलीं कामार घालून मागीर मिनिस्टरा फुडें वयतलो. हेजो आतां सुटावो केन्ना म्हळ्यार असो जावपाक शकता? हें आतां 15 दिसां भितर करतले. आमगे कितें ते भुरगे हें फुटबॉल आमगे तो 1.5 लाखा टुर्नामेंट आसतालो तो आमी करपा लागून त्या भुरग्यांनी आमकां हें करून हें घातलां, मिटिंगेन हें दिलां, तें आमी आतां लोकां फुडें पावोवपाचें हें करून. पयलीं हांव सुभाष सरा फुडें वयतलो, मागीर तेजेर सोल्युशन काडून मागीर तेजें हें करतलो. खंय तरी आयज तुमी एक इशू रेज केलो की इलिगल प्लॉट आनी कंस्ट्रक्शन येतालें. कितें दिलां सरपंचान एश्युरन्स तुमकां? सरपंचान आमकां लास्ट मिटिंगेन सांगिल्लें की आपूण व्हिडिओ कडेन डिस्कस करता आनी मागीर कितें तें तुका सांगता, कळ्ळें?
म्हणून पंचायत बॉडीन नॉट ओन्ली द सरपंच पंचायत बॉडीन सगळ्यांनी सांगिल्लें पण अजून तांणी तें डिस्कसय करुना आनी आमकां आज कांय सांगूना. परत आज सरपंच आमचो बदललो, ताणें सांगलां की आपूण परत BDO कडेन उलयता, आपूण ताका फॉलोअप दिता आनी मागीर कळयता म्हणून. खंय तरी तुमची पंचायतीची बाउंड्री आसा ती खंय बाकीच्या लोकांनी कोणी क्रॉस केल्या हेजे विशयी तुमी गाजर होय विशय आमी मांडलो. ताणें सांगलां तें आमी खंय सर्वे डिपार्टमेंटाक कळयलां, पूण ते सर्वे डिपार्टमेंटाक न कळयनासतना ते कलेक्टराक कळोवन मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येवन मागीर तें बाउंड्री फिक्सेशन जावपा जाय वीथ आवर प्रेजेन्स आमकां घेवन. अशें न्ही तांकां जाय तशी बाउंड्री करपाची योग्य न्ही. पयलींची बाउंड्री चॅक करूं जाय आनी आतां नवी करतना आमकां दाखोवपा जाय आनी ती करूंक जाय. खंय तरी आयज आनी एक रिजोल्युशन घेतलें विथ मेजॉरिटीन की नो मेगा प्रोजेक्ट म्हणून. हय हो मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा ते आमच्या गांवांत नाका. जशें कारापूर जालां जावं बाकी गांवांनी जालां तशें आमकां आमचो गांव उद्ध्वस्त जाल्लो नाका. आमचो गांव आमकां आसा ते आमी सुखी आसा आनी बरें आसा. सो सर आमकां न्ही आमकां पयलीं म्हणजे उदक लायट बाकी रस्ते सारके ना. आमकांच ना. आमची पॉप्युलेशन 2930 आमकांच सारकें ना. फाल्यां मेगा प्रोजेक्ट येवप म्हणजे आनी हजारांनी लोक भितर येवप. तांकां कितें दितली हे? हांकां कितें च्या पाणया पडटा म्हणल्यार हे प्रोजेक्ट सँक्शन करतात. आनी दुसरो विशय म्हळ्यार कितले वर्सांचो तुमगे एक विशय आसा जो लायटीचो. प्रत्येक गांवांत कोण कोण येतात ते सांगता की आमकां लायट सारकी ना लायट सारकी ना म्हणून हेजेर कसो सुटावो काडपा म्हणून सांग. हेजेर सुटावो हांवें आतां सांगलां ग्रामसभेक आनी सरपंचाक की तुमी पयलीं कळया कॉपी टू AE धाडा आनी JE धाडा आनी तांकां कोण आसता काय एक्शन एक्शन घेवपाक शकता. बाकी तुका JE बी म्हणटा मातशें कमी पडटालें. ईच्यान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवं जाता की बाबा वचा आनी हें सगळें पळोवन सगळें सारकें करा म्हणून हें करूं जाता ईच्यान. आतां खंय तरी नवो सरपंच जाल्लो आसा. एक आशा आसा कितें तरी हो सुटावो काडटा म्हणून हे विशयाचेर. सगळे आमी आशाच धरून रावता पूण आशा सगळे आशा फेल जाता ते पळया आतां हो तूं म्हणटा जाल्यार कितें तरी करता जाल्यार. तर तुमी आयज एक ग्रामसभेक इशू रेज केलो की तुमचे विलेज पंचायती मलकन्या हितून कितें स्विमींग पूल येता जावं एक मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून कितें हो इशू? हय हे प्रश्न हांवें घेतले की आमचे थंय मलकाणे पंचायतीचे व्हडलो एक वास्ट हिल कटींग जाला आनी व्हडलो कितें तरी प्रोजेक्ट येता. तें आज रेजोल्युशन घातलें पण पंचायत म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना आनी ते म्हणटा हाडून दाखय म्हणटा थंय आहा तें ताका लोकेशन खबर ना म्हणटा. सो आतां इन्शुरन्स बी कितें दिलां सरपंचान बीन तुमकां ह्या बद्दल? एश्युरन्स कांय दिवना. पळोवया म्हणून तूं कितें आसा तें तुजें हाडून दी म्हणलां तेणें मागीर पळोवया म्हणलें. आनी खंय तरी स्विमींग पूल भरपूर जाल्या म्हणून आयकल्या हो विशय स्विमींग पूल कितें? भरपूर जाल्या पंचायत हितून आमचे मलकाणीच्या पंचायतीन पूण पंचायतीक कांय खबर ना. फकत 2च आसा जाणा ते म्हणटात कमिशनान. सो तुमी हेजेर कितें आवाज बीन उठयतले आतां? आमी आवाज करतले. आमकां ते आतां हाडून दाखयतले तांकां आनी खंय खंय आसा ते मागीर तांकां वचून इन्स्पेक्शन करता स्टे हाडून. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.